आसा ते आता आमचे सगळे जे ऑफिस बेरर असतात ते सगळे एक्सप्लेन करतील, आमचे लिडरही असतात हांगा बसलेले. तर तुम्ही जाणात वर्साच्या वर्सा आम्ही तुमच्या हांगा ऑफिसान येता आणि तुमच्या निदर्शनाक हाडून आमी दिता जायत्यो गोश्टी जे कितें हांगासर रस्त्याक खड्डे पडोन खंय खंय इन्सिडंट प्रॉब्लम जाता, गाडयेन एक्सिडंट जातात, कितें जाता हे तुम्ही जाणात. गेल्या वर्सा येयले, पयल्या वर्सा येयले आनी वर्साच्या वर्सा येता. पूण काल आमच्या टिमीन आमच्या सगळ्या मांद्रे ऑफिस बेररान आमच्या ब्लॉकाच्या सगळे वचून आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे रोड आसा थंयसर फायंड आउट केला की खंय खंय प्रॉब्लम जाल्यार खंय इन्सिडंट जावंक शकता, कितें जावंक शकता, आनी त्या प्रमाणे ते आमचे सगळे एक्सप्लेन तेचे करतले. पूण तेचेर तुमी जाता तितले बेगीनात बेगीन आतां ताबडतोब तुमी तेचेर वेवस्था करची. कित्याक आतां मागीर थंय कितेंय एक्सिडंट जावन कोणें डेथ जावंक शकता, पूण तें जावचें न्हू. आमकां एक डेलीच्या लोकांक आमकां खबर आसता की बाबा हयसर अशें आसा जावं हांगासर अशें प्रॉब्लम जावंक शकता, पण अनवळखी लोकांक आडेच्या लोकांक सगळें खबर नासता. म्हणून आमी एक मेमोरंडम हाडला, पण तेचे पयलीं खंयचे खंयचे स्पॉट आनी कितें आसा तें आमचें एक्सप्लेन करतलो. सर गुड मॉर्निंग. काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आज आम्ही तुला निवेदन दिवपाक येयलो आणि रोड सेफ्टी ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही विचार करतो. आम्ही एक मिटींग घेतली आणि प्रत्येक ठिकाणचे ज्या ठिकाणी रोड पिड्ड्यार जाला त्या ठिकाणचे आम्ही फोटोज काढले विथ गुगल हेचेर ठिकाण ते मेन्शन केल्लें आसा. त्या फोटो प्रमाणे तुमकां कळटलें की थंयसर प्रॉब्लम आसा तो. आणि जर तो वेळेत जर आता तुम्ही केलो जाल्यार, कारण आता आमचो हिंदूंचो एक व्हडलो सण आसा चतुर्थी, आणि ह्या रोडाची फ्रिक्वेन्सी चड जातली काही 15 दिवसांनी. गव्हर्मेंट ऑफिसय हांगा आसात आणि काही वेपारां निमित्त काही पर्चेसिंगा निमित्त लोक पेडण्या मांद्रे मतदारसंघातले लोक जास्त आता पेडण्यार येतात. सो टू व्हिलरांचो जास्त प्रामुख्यान त्रास जातलो. आणि कसो आसा गाडी चलयतना मे बी एक्सिडंट जालो जाल्यार इंजरीज, मेजर इंजरीज, हेड इंजरीज किंवा हातपाय मोडोंक शकतात किंवा लायफ सुद्धा वचोंक शकता. ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रिकॉशन घेतले आणि सेफ्टी रोड करपा खातीर आमी तुमकां निवेदन दिवपाक येयलें. सो हेचेर वेळीच तुम्ही डागडुजी करा. बिफोर गणेश चतुर्थी तुम्ही कुठल्याय परिस्थितीत हे जे पॅथॉल आसात ते बुजोवपाचो तुम्ही प्रयत्न करा, जेणे करून सेफ आणि सुरक्षीत आमच्या लोकांक वचपाक मेळटले, येवपाक मेळटले. कारण काही दिवसांनी आता पावस गेल्या उपरांत रहदारी वाडटली आणि रहदारी वाडल्या उपरांत खूपच मेजर एक्सिडंट जावंक शकता. आणि तुम्ही आसात, तुमकां खबरय आसा आणि आमकां खूप अपेक्षा आसा तुमच्या बद्दल आणि तुमचें नांव खरेंच बरें आसा. त्याप्रमाणे तुम्ही योग्य हो निर्णय घेतल्यात आणि करतल्यात आणि मांद्रे मतदारसंघातील लोकांक एक सुरक्षितेचो तो तुम्ही भाग म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून पळोवन एक डेव्हलपमेंटान तुम्ही घेतले अशी अपेक्षा धरता. आणि हे आयज निवेदन आमचे काँग्रेसचे सगळे पदाधिकारी आहात, 2 लिडर आमचे सतीश शेडगांवकर, रंगनाथ कलसांकर, PCC मेंबर आमचो भाभी भाकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण रेडकर आणि सगळे आमचे वरिष्ठ सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी तुमकां निवेदन दिवपाक. हे निवेदन एज गुड एज रिक्वेस्ट आम्ही करतात तुमकां. कारण आमकां खंयच्या सरकाराचेर टिका, कारण सरकार सध्या आपल्या कामांक व्यस्त आसा वेगवेगळ्या गोश्टींचो आणि असले बारीक गोश्टी ते लक्ष दिवचे ना. आणि ही गोश्टीचेर तुम्ही बऱ्यापैकी लक्ष दिवंक शकता अशी आमी आशा धरता. तितूर हें आसा तो फक्त त्या उलयल्या रस्त्याची जी आसा पळय ते पॉटहोल्स खंय आसा, रस्तो पिड्ड्यार आसा. आणि एक आता सध्याचो पावसांतलो सगळ्यान हें आसा तो म्हटल्यार उदीक जे सांठवता रस्त्यांचेर, वॉटर लॉगिंग आसा, ताका लागून टू व्हिलरकारांक खूब त्रास जाता तेजो. म्हणजे सायडीच्यान जर गाडी फास्ट गेली जाल्यार टू व्हिलरकार समज खंय कामाक वचपाक भायर सरला जावं आनी खंयच्या हेका वयता बरे कपडे घालून, तो भिजता, तो पडपाक शकता. अशें खूब जाग्याचेर जाला. अशे जागे आमी भितर खूब घातलेले आसा तुमकां नोटिफाय करपाक. दुसरो विशय आसा तो म्हटल्यार जी माती डोंगरा स्लोप जो सोंपता पळय सकयल, स्लोप सोंपोवन एक एग्जांपल दिता. एक डिपार्टमेंट आहा हितूर, गार्डन आसा आमचें मांद्र्या, गार्डनाच्या फुडल्यान जो स्लोप आसा थंयसर सगळ्या थंयसर येवन ते सेडिमेंट जाता आणि हें कसो जाता थंय स्पीड ब्रेकर टायप जाता. पूण तो लोकांक कळना. थंयसर टू व्हिलरकार कितलेशे पडलेले आसा. आणि हालीं 5-6 दीस पयलीं म्हाज्या फुड्यान थंयसर एकटो पडलो. तर तेन्नाच हांवें हेका म्हटलें की असो असो म्हटलें विशय आसा. तर ते म्हणून लागले हो विशय करुया. कित्याक खूब स्लोप पयला आतां केरी मेरेन आमी वचून येयले, केरये पसून थंयसर मदीं मदीं खंयसर स्लोप सोंपता पळय ती माती थंयसर सांठवता. तेजेर कोण लक्ष दिना. एक म्हाका प्रश्न आसा तुमचो, हे पंचायतीच्या अंडर पडटा काय तुमच्या अंडर पडटा? रस्त्यार जे कितें अडथळे येता ते तुमीच. सो मातशें तुमचे कितें टीम बी आसा तशी की ना, पूण अशें कितें मॉनिटर करपाक तशें कितें वयतात बी तुमी ते सायडीच्या? कित्याक
वयता ना कित्याक म्हाका तरी आतां दिसता 1.5 म्हयनो जालो ना, ना, आमच्या आपल्या गार्डना दिसांनी कडेन ती पावसाळा माती आसा लागला. पळय ताका 1.5-2 म्हयने जाले पावस सुरू जाला तेन्नाच्यान आसा ती तशीच आसा डेली आमी 4-5 फावटी हांव तरी 5-6 फावटी थंयच्यान पास जाता एवरी डे हय ती मातशी एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां परती येता जाल्यार मातशी परती काडा आणि मातशी कित्याक पळय, हेतूर धोका आसा तो जे चलोन वयता पळय तांकां सुद्दां धोका स्कुटरीन वयता तांकां आहा व्हडले गाडयेकार कितें एक तर उठलो ना आपडटलो तांकां आसात धोका कोण कमरेन येवं शकता कोणाचे आनी कितें जावं शकता कित्याक तो कळना स्पीड ब्रेकर आसता ते लोकांक पयलींच खबर आसता की थंय स्लो रावन काडूंक जाय ही जी माती सांठवल्ली आसता पळय ती लोकांक कळना फास्ट वयता आनी एक जाणटो मनीस जर आसलो फाटल्या सिटार बसलेलो तेजे खंय तरी तेज्या बॅकबोनाक आनी खंय तरी स्पायनलाक एका मार बसपाक शकता तो एक आसा आनी एक तिसरो म्हाजो हे आसा पळय विशय तो म्हटल्यार झाडां जी वाडल्यात रस्त्याक सकयल ती आमी पळयता पंचायती सगळ्यो येता आनी चवथीच्या पयलीं एक 4 दीस ते काम करतात दाखोवपा खातीर हांव म्हणटा चवथीकूच न्हू ते तुमी चालू दवरूंक जाय कित्याक खुबशे जाग्यार अशे स्पॉट आसा पळय बुशीजूच न्हू म्हणटा झाडां सुद्दां खाली येयल्ली आसता पळय ती खूब डेंजरस जाता ताका लागून व्हडली गाडी जी येता ती उजव्यान भायर सरता आनी तो गाडयो दावे सायडीर वचपी आसता पळय ताका कळना गाडयेकार कित्याक भायर येयलो तो आनी तो तेजेर मारता अशे एक्सिडंट हालींच्या दिसांनी खूब कडेन जाल्यात म्हणून आमी ते हे वाडच्या पयलीं तुमकां एक रिक्वेस्ट करपाक येयल्या की हेजेर तुमी मातसो लक्ष दिया आनी एक तुमची एक टीम तयार करा तुमी की संबंद आमचो मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघान सगळ्याक वचोन लक्ष मारून एक 15 दिसान एकदा तरी तुमी मातसो लक्ष मारचो की खंयचो रस्तो कितें आसा खंय पॉटहोल आसा कित्याक आतां पॉटहोल्स वाडटात पावस लागता त्या हिसपाक वाडटले आनी फुडें म्हणून तेज्या पयलीं ल्हान आसतनाच जर तर तुमी भरशात जाल्यार तो मातसो रिस्क कमी जातलो आणि एक विषय असा काही उद्या की रस्त्या कुशीक जे झाडां आसात आनी ताका येलो पेंट करून मार्क केले आतां रस्तो रुंदीकरण जाल्ले आसा ते अजून मार्क कापूंक ना न्हय जावं ती झाडां कापूंक ना आनीक ताका धरून विशय आसा जे रुंदीकरण केल्लो आसा थंय पाणी वचपाचे बारीक बारीक कान आसा तेचे अजून कांय जावंक ना कित्याक रस्तो उरून आसा मोर्जे मोरजे सायडीक ते सगळे पाणी ना पळयात तुमी खंयचे करून घाल म्हाका सांगा तुम्ही आता एकूच एक सांगतो हा पाणी भरना पाणी भरना नवतारा पळय ते कान जे आसा न्हय ते एक्सिडेंटाक सामके हे आसा म्हणजे अशे एक्सिडेंट जाल्ले माडाक गाडयो मारलेल्यो आसा फाटल्या दिसांनी भितर ऐकून घे पळय मी सर्वे करा जो इश्यू आसा पळय कंपेअर टू लास्ट इयर चडशे आम्ही क्लियर केलेले पळय गेल्या वर्सा तशें उदक उरताले पळय तशें आतां उदक एक नवो रचना पळय थंय रोड चालू असताना माझ्याच घरा तुमकां सांगलेलें न्हू ते सायडीन हे डायरेक्शन उरताले कितें हे सायडीन पण आता ते सायडीन उदक उरता स्पीड ब्रेकर लागून स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर चल्यान ते जंक्शनाचेर वयचे ना उदक वयता सध्या वयता स्पीड ब्रेकर पळया पावसान थंय एक गटर मारया आनी ते हाडून मेन कशें आसा आतां आमी येयला एकदां ते बाकीचे इश्यू खूब आसा तुमी आतां माग करा पयलीं पाणी भरून घालता दुसरो इश्यू आसा अरावंड नागपंचम म्हाका न्हू आमच्या जवळ येतलो नागपंचमी पयलीं हे जावंक दी सपोज जायना जाल्यार आमकां सांगा तुमी एक आमकां लेटर केल्या उपकारता कितें ते उदक उरता ते उदक उरता ते न्हू हे खड्डे पडटात पण ते तुमच्या मोर्जेन काय ना हे ते मेन रोडाक ना, जे आसा ते 8 दिसा भितर करून दिता ते आनी जायना check जायना जाल्यार आमकां मातशें तुमी दिया हा जावचें ना कित्याक नेट पेचेर राव ना करणार आसा. डिपार्टमेंटाक कातुर्ली हा हॉट मिक्सिंग मध्ये रावले पळय पेंटिंग रावले थंय आसात तितले हे सगळे स्पॉट आमी आता ते चालू जेट करू. पेजरान तुम्ही करतले पळय हा. ते रावता का टेम्पररी पावस ना जाल्यार रावता सोलिंग तरी पावसाक पयलीं जाल्यार करा रावता. इम्पॉर्टंट सोलिंग तरी पयलीं जेट करा. पेजर- नामार घालूंक गांवच्या नाही आमी ते समज सामके कॉस्टली सोलिंग करी एक साधारण खड्डो कितल्याक सोलिंग पडटा? केल्याशिवाय जावचें ना 1.5 लाख ना. म्हाका दिसता 25,000 तरी एक खड्डो पडटा असं दिसता जे कॉस्टिंग जर जेट पेजर एक कानाचे आणि हेचे जे आसा पळय 500 रुपये स्केल स्क्वेअर कान जे करा आसा तुम्ही 500 कितलोय म्हारग पडो आमच्या लोकांच्या जीवापेक्षा तरी सवाय असतो सवाय. कित्याक सांग इव्हेंट करतात करोडांचे पैसा हो एक म्हणून एक कोटींग सुद्धा एक खड्डो पडलो न्हू त्या इव्हेंटापेक्षा सवाय पडतो हांव गॅरंटी आणि म्हाका एक सांगात आता सगळ्या रोडाक गोरवांचे हे आसता सगळ्या रोडाक कळ्ळें न्हू सो आतां तेका लागून सुद्दां लोकांक खुबशे त्रास जाता रातचे बितचे ते कांय पंचायतीन दिसना घेऊन पण हे तुमी सुद्दां तेका नोट घाला न्हू आम्ही घालता नाही, लेटर तुम्ही डायरेक्शन दिया डायरेक्शन आम्ही दिया आम्ही इंडिव्हिज्युअली पंचायतीकडे इन्फॉर्म करतात पण त्याच बरोबर त्या रोडाचो जो इतलो इफेक्ट जाता लोकांक काल आमचे थंयसर हॉस्पिटलाकडे डॉक्टरांक पडले सर पयलीं आणि तुम्ही तेतूर खड्डे पंचायती डायरेक्शन दिया तुमचे बॉर्डरी खंय आसा आतां हाडून लोक गाडये दवरता फातर हाडून दवरता रेंव हाडून दवरता तुमी तेजेर लक्ष दिया
इम्पॉर्टंट हे आसा तुम्ही पंचायतीक डायरेक्शन दिया की तुमची एरिया खंयचे पण आहा रोडाच्या भुतून पावल्या जाल्यार तुम्ही विचारना पंचायतय विचारना तुम्ही सांगल्याशिवाय कशें रस्त्यार येता पावसात तुम्ही सांगा पयलीं न्हू मटेरियल जर डॉन आता गेले आयच्या तारखेन म्हणटा न्हू जाल्यार गाडयो मोरचे गाडयो सगळे रस्त्यार आसता शेतां घालता शॉपां घालता लमाणी बी घालता न्हू सगळे रस्त्यार डांबराक ते कोण ती शॉपां घालता गाडयो तेंचे कस्टमर येवन खंय रावतले टू व्हिलर दवरतले खंय ते तुमी पळयना PWDन करप न्हू ते नाजाल्यार पंचायतीक डायरेक्शन दिवप नाही चडशे कितें शॉपां घातलेली आमच्या एनक्रोचमेंटांची सगळे काडली ना ना, त्या तुम्ही दाखयता